गायन घेऊया 8:10. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जोकिना फेर्नांडीस हिच्या ओतम्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता रायजा वाज आनी रुआना रॉड्रिगीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. वेलंकी फेर्नांडीस आनी फामील आपणा पासत मागूंक लायता कोवीड पॉझिटीव जाल्ल्या पासत. तशेंच हेर सगळीं जीं कोण कोवीड पॉझिटीव जाल्लीं आसात जावं आपल्या घरांनी आसात वो हॉस्पिटलांनी आसात, तशेंच तांची सेवा करतात ते दोतोर नर्सी हेल्थ वर्कर्स तशेंच घरचीं, तांचे सगळ्यां पासत मागुया देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक आनी सगळ्यांक वाटावंक आनी राखूंक. सीके वर्गीस वा आमचो भाव सोंपून गेल्लो आसा. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंकूय आनी ताच्या गोराब्याक आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिच्या भाव भयणीनो, आमी 6व्या सातोळ्यान भितर सरल्या आनी ह्या 6व्या सातोळ्यान खेरीत भशेन आमी तयारी करता जेजूच्या स्वर्गावरणाची. जेजू स्वर्गार चडून वेचे आदी पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां भासयता. पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमी आमचें फुडलें जिवीत चलूंक आनी आमची भावार्थाची वाट आमी घट सांबाळूंक. जायते पावटी ह्या पवित्र आत्म्याचें आयकूंक वो पवित्र आत्म्याचें देणें घेवंक आमी उक्तीं जावंक ना. असले आमचे चुकीचे मिसाचे सुरवातीक देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरबुदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो जगण्या सारूंक सांगता, मनान चिंतून प्राणां सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बोकाकलूच सारा देवा, पास्कांचो गूट समारंभून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडूंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक.
दोरनृताच्या इतिहासा वेले वाचप. तारोसात तावन तारवार बसून आमी न्हीद समुद्रायेक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसा नापोलियेक आनी हांगा तावन आमी फिलिपाक पावल्या. हे मासेदोनिया प्रांतांतल्यान मुखेल शार आनी रोमकाराचो एक जोमो थंय रावतालो. ह्या शारांत थोडे दीस रावले उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नदीशी गेल्या, कित्याक ते मागणें करची सुवात म्हूण आमी आयकल्लें. आनी थंय बसलेल्या आनी जोमातीक आयिल्ल्या बायलां कडेन उलोवंक लागल्या. आमकां आयकतल्या मदें तेरेसिया नोगरांतली लिडिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची कोरी भोगतीन. जांबल्या रोगाच्या लुकटाचो ती धंदो करताली. पावलू सांगतालो तें आयकून सोमयान ताचे काळजां उगडलीं. तिका आनी तिच्या कुटुंबाचेर पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तांणी आमचे लागीं अशें मागलें: हांव खरेपणी सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां म्हूण तुमी मानून घेतलां जाल्यार आमगेर रावूंक यात. आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. देवाचें उतोरें. जाबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. परतून म्हणुया. सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्ताचे सोबेन गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचनार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पुतधुवो आंदोलान उल्हासूं. जाबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवन, कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्याक ताणें सोडवण जोडून दिली. जाबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. आपल्याक मेळ्ळोले जैतान भोग संतोश भरीत जावन आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडून देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करून ताच्या ओटाचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातूंत तांकां भोग मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जाबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. उद्गार. बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवांवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सोरी पाठयतलो तो शारोती म्हणजे बाप पासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक जावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्या.
तुमचो भावार्थ हालोना जावं हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय ओळखूंक ना देखून ते अशें करतले. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावं हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. सर्वेस्परान आपले परजेचो मोग केलो. कालच्या दिसा भाव भयणीनो आमी नियाळ केला. जेजूची आज्ञा एकामेकाचो मोग करात आनी हो मोग जो आमी करूंक जाय तो बापाच्या मोगाचेर धरलेलो आसा. जो मोग बापान आमचो केला त्या मोगाचेर धरून आमचो मोग एकामेकाचोवे. आयच्या दिसाक देवाचें उतर आमचे मुखार हें आनिकूय उगडापें करता. हो मोग जो देवान आमकां दिला तो मोग आमी दुसऱ्या सवें पावयतले जाल्यार आमचेच वस्तुंगी तें आमच्यान जायना. कित्याक खुर्साचेर मरून जेजून हो मोग आमकां दाखयला आनी ताणें म्हणलां कोणेय एका इश्टान आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाच्याहून व्हड मोग ना. आनी तेंच जेजून जेन्ना केलां हो जेजू सगल्यांक दितलो जाल्यार आपूण गेल्या उपरांत म्हणजे जेन्ना ताचें फिजिकल प्रेझेन्स ह्या संवसारांत आसचें ना तेन्ना आपणाचेर जे कोणें भावार्थ दवरला विस्वास दवरला तांकां सदांच मजबूत दवरूंक आपल्या भावार्थान तांकां हो भावार्थ परगट करपाची गोवाय करूंक पयलींच भासायता हांव म्हजो शारोती तुमकां पाठयतलो. आनी हो शारोती जो आसा तो पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो आमकां आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक शिकयतलो. ही भासावणी आनी हीच भासावणी भाव भयणीनो आमकां आयच्या पयल्या वाचपान सारकी जाल्ली दिसती पडटा. जेन्ना पावलू जे कोण जुदीव न्हय तांकां हें शुभ वर्तमान परगटूंक एके जाग्यार जावन दुसऱ्या जाग्यार भोंवतालो तेन्ना लिडिया नांवाची ही एक बिझनस वुमन आमच्यान म्हणपाक जाता. तिचें बिझनस म्हणल्यार टेंट्स करपाचें जे तोंबू आसात ते बांदपाचे. तोंबू बांदपाचें आपलें काम फुडें व्हरता आसतना देवाचें उतर आयकूंक तिकाय सोयेक मेळ्ळो. पावलू आपल्या धंद्यान असलोच तोंबू बांदपी टेंट मेकर म्हणटूच जें कितें पावलून आपणाच्या घोडे बिझनसांतल्यान तेच बरोबर आपल्या अणभवांतल्यान आनी जें कितें देणें देवान ताका दिल्लें म्हणजे हो शारोती पवित्र आत्मो ताचे बरोबर आसलो. ही शिकवण ताणें जी दिल्ली ती लिडियाचें काळीज उगडटा. देवाचें उतर मानून घेवंक देवाची सोडवण मानून घेवंक आपणा पासत आनी आपल्या गोराब्या पासत. देखूनच आपल्या आख्या गोराब्याक पवित्र स्नान तिणें मागून घेतलें आनी तिका पवित्र स्नान दिल्या उपरांत हाचे फुडें हो वावर पवित्र आत्म्याचो फुडें व्हरता आसतना जायतो आदार जाय पडटलो. दुडवांचो आदार जाय पडटलो, जेवणाचो आदार जाय पडटलो. असलो आदार दिवंक ही वस्तोरी लिडिया आपूण मुखार सरता. आपणाचो जो धंदो आसा तातूंतल्यान जो फायदो आसा ताचे वरवीं ती जेजूचो परगटणेचो वावर फुडें व्हरूंक हें मिसांव फुडें व्हरूंक आपुणूय मुखार सरता. भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक देवान जायती देणी दिल्या. आमकां हो आपलो मोग देवान दिल्लो आसा जो परजेचो ताणें मोग केला आनी हो मोग करून आमकां हो मोगाचो आत्मोय आमकां दिल्लो आसा. आयज हो पवित्र आत्मो आमकां कसलो वावर करूंक आपयता. आयज हो पवित्र आत्मो भोव करून जेन्ना आमचे भोंवतणी हो काळोख पसरत आसा आमचे भोंवतणी जेन्ना आतां दूख वाडत आसा आयज मरणां कितलींच वाडत आसात, आंकडे चडत आसात. एके वाटेन भिरांत येता, एके वाटेन आमकां कितें करचें तें कळना. सगळी उचांबडाय
सुरू जाल्ली आसा. असल्या वेळार पवित्र आत्मो आमकां कितें करूंक आपयता. जण एकल्यान आमी लिडिया भशेन आमचें काळीज उगडचें आनी आमचें काळीज उगडून देव आमकां खंयचे वाटेन व्हरूंक सोदता, देव आमकां कितें सुचयता आनी ह्या असल्या वातावरणान आमी कसलीं पावलां मारूंक आपयता हाचेर बरोसो नियाळ करून आमची पावलां मारची. होच शारुती आमकां दिवंक होच जेजू ह्या आल्ताराचेर आतां नव्यान येता. जेजूच्या मासा रोगतान वांटो घेवन आमी ताका आमच्या काळजान घेता आसतना पवित्र आत्म्याच्या देण्यांक सगळीं उक्तीं रावुया आनी हे पवित्र आत्म्याचें देणें घेवन आमचें जिवीत फुडें व्हरुया. गायन घेवया C4. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्या पृथ्वीच्या दाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा, तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी भोगतात आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उचारावर तो उप्रेमीत संतोष आपणाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान वपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या वैभवान उत्सर्गीन तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांव येता ताका सोय. उत्सर्गीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचेय पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. सुम्याची आमी ओंडो खाता आनी एकाचीतलें पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसूत आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमेन. आपलो शारोती देवाचो पवित्र आत्मो तो आमकां पाठयता. हो पवित्र आत्मो घेवंक आमची काळजां मनां उक्तीं करुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले, तू संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेले, तू संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेले, तू संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगळा जेजू मोगळा तू जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. गायन घेवया D15. शिसा मदें उबो रावून जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समरमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवीत जिवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी जेन्ना घडये केसीस वाडटात, आमकां घडये भिरांत दिसता, सगळीं आमी बरी भाशेन आमची काळजी घेवया. आमचे आर्च डायसिसीचे एक सेंटर ओल्ड गोवा आमचें रिन्युअल सेंटर आसा, थंयसर कोवीड केअर सेंटर उक्तो केल्लो आसा. हाची म्हायती आमच्या सगळ्या ग्रुप्सांचेर हांवें पाठयल्ली आसा. जरी तर कोणाकूय गरज आसा थंयसर भरती जावपाक, जाल्यार थंयसर फोन नंबर दिल्लो आसा. त्या फोन नंबराचेर फोन करून तुमी थंय हाची सवलत घेवपाक जाता. एकामेकाची काळजी घेवया, एकामेकाची खबर घेवया, बरे भाशेन आमची वखदां आसा ती घेवया, बरे भाशेन जेवया. आनीक हे महामारीचेर आमी सगळीं सांगातान झूज मांडटा आसतना ह्या दिसांनी भोव करून जाता तशीं सगळ्यांनी घरान भितर रावचीं, भायर सरचीं न्हू. ही चेन तोडून उडोवपाक जितलोय वावर आमी करूंक जायो, जितलोय सहकार दिवंक जाय, सगळ्यांनी आमी तो दिवचो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन घेवया T12.